आयज बिचोले कम्युनिटी हेल्थ सेंटराच्या भायर आसा हांव आनी एक दुर्दैवाची गजाल परतून एकदां बिचोलेन घडली की लायन हेल्पर जो बिचोले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या एरियेन काम करतालो म्हाका दिसता अस्नोडा तो हेजो PWDचो कितें तो प्लांट आसा थंयसर खंय तरी काम करतालो थंयसर ताका शॉक येयले आनी ताचो जीव गेलो. आयज आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो जो मिनिस्टर आसा तो स्मार्ट मिटराच्यो गजाली सांगता, व्हडल्यो गजाली सांगता, व्हडल्या हवेन वयता, हवेंतल्यान ज्यो गजाली वयता पळय विमानांतल्यो कश्यो त्यो गजाली आमकां सांगता लोकांक आनी गोंयकारांक खुबश्यो गजाली तो सांगतना दिसता. पण आयज हे तेजे डिपार्टमेंट प्रत्येक वेळाचेर आमच्या गोंयकार युथाचो जे कोण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करता ते युथांचे बळी घेत पडलेले आसा. फाटल्या वर्सा सुद्दां आमी पयले अशे यूथ म्हणजे एक 30 वर्सांच्या भुरग्यांचो जीव गेलो. आयज जी गजाल आमकां कळोन येयली की झाडां खंय कापताले आनी 33 kVच्या वयर खंय तरी खांदोयल्लो जावं पडलेलो तो कापतालो. पण शॉक कशी येयली? शॉक येयली तरी कशी आनी रिस्पॉन्सिबल कोण? जेन्ना 33 kVची लायन इतल्या डेंजरस लायन इतली हाय व्होल्टेज हेजेर जेन्ना जी ब्रांच पडलेली ती कट करताले तेन्ना खंय तरी हायर ऑथॉरिटी ज्युनियर इंजिनियर एसिस्टंट इंजिनियर जावं एक्झिक्युटीव इंजिनियर हेंचें लक्ष आसलें काय कितें? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करणारो एक भुरगो कर्मचारी कामार आसतना ताका मरण पावलो. तर नक्की तो कसो ताका मरण येयल्लें आहा हें पळोवपाक लागून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आनी सगळो स्टाफ वचून पळयतले. आज ताची डेड बॉडी जेन्ना अपघात पावना दिवस तेन्ना ताची डेड बॉडी आमी पळयले. अशें दिसता की तो मरण येयल्लें आहा ते कदाचित शॉक लागून सुद्दां मरण येयल्लें आहा. पण पोस्टमार्टमाक आतां बॉडी धाडलेली आसा आनी ताच्या नंतर कितें तें कळटलें. आनी जें कितें व्हडली तपासणी आसा ती आपले पुलीस आनी बाकीचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे अधिकारी करीत. ह्या भुरग्याक जें मरण येयल्लें आहा खूब ह्या बाकीच्या गांवांत उदकाचें वातावरण पसरलेलें आसा. पयलोच लागलेलो कामाक लागलेलो भुरगो मनोज कारोलकर अशें कितें नांव आनी ह्या भुरग्याक जो काम दिल्लें आसा तें काम करता आसतना मरण येयल्लें आहा अशें सद्या तरी ताचे एडुकेटेड टक्के दिसता की ह्या कामार काम करता ताका मरण येयल्लें आहा. आतांच आमकां जी मॅसेज येयली एक इलेक्ट्रीक लायनमॅन तो काम करतालो ऑन ड्युटी फॅटल एक्सिडेंट जाला म्हणून. आतां म्हाका दिसता अशें कितले आनी एक्सिडेंट जावपाची डिपार्टमेंट वाट पळयता ताका विचारता हांवें. हालींच मनोज जांबावलेकर ताका आज 2 वर्सां जावना आनी आतां दुसरी केस आमच्या तालुक्यान जाता. म्हणजे खंय ना खंय सेफ्टीच्या बाबतींत हे डिपार्टमेंट खूब कमी पडटा. आमी रायट फ्रॉम द डे वन सांगता की जो लायनमॅन कामाक वयता लायन हेल्पर तेजी सेफ्टीची जबाबदारी कोणूच घेना. आयज सरकार स्टेटमेंट काडटले कितें तरी कॉम्पेन्सेशन दिता म्हणून जॉब दिता म्हणून. त्या भुरग्याचो जीव गेल्लो आसा तेजी जबाबदारी कोण घेतला आयज? म्हणजे जस्ट इमॅजीन करा तुमी 2 वर्सां भितर आतां दुसरो मृत्यू आमच्या तालुक्यान जाता. म्हणजे डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर सेफ्टी वायज कितें करता? तुम्ही बारीकशे ते कोण जर शॉप घाली त्याच्या कडेन तुम्ही 100 गजाली सेफ्टी मागता आणि तुमच्या डिपार्टमेंटान सेफ्टी ऑडिट जाला. आता मनोज जांबावलीकर जो गेला त्याच्या नंतर हेंच्यांनी सेफ्टी ऑडिट केला, कोण जबाबदारी घेतलो तेच्यो? फक्त हे गॅजेटेड ऑफिसर सर्टिफिकेट एक्सटेंशन करपाक उरलें. आनी अशें जेन्ना एक्सिडेंट जाता तेन्ना आतां फाल्यां स्टेटमेंट येतलें तांचें. फरक फक्त त्या फॅमिलीच्या घरच्यांक पडटलो. फाल्यां सगळे जाण स्टेटमेंट दिवन वयतले. पूण अशेंच जर हे एक्सिडेंट जावपाक लागले डिपार्टमेंटान जाल्यार ह्यान फुडें लायन हेल्पर पोस्टाक येवपाक सुद्दां 10 फावटी विचार करतले. म्हणजे आयज सेफ्टी खरेंच तुमी सुद्दां सरकारान विचारूंक जाय की लायन हेल्पर जर ऑन ड्युटी मारपाक लागले जाल्यार सेफ्टी कोण पळयता आनी सेफ्टीची जबाबदारी घेतलो कोण? आनी हो जर पयली फावट आशिल्लो जाल्यार आमी एक्सिडेंट म्हणटा आसलो. हे तर हॅबिच्युअल जाल्लें आसा. डिपार्टमेंटाकूय म्हाका दिसता संवय जाल्लेली आसा. हेंचें लक्ष फक्त स्मार्ट मिटराचेर आनी टेंडरां काडपाचेर आसा. जे कर्मचारी कामगार जो कामाक वयता पळय हेंच्या डिपार्टमेंटान तेजे सेफ्टीची जबाबदारी घेवपाक हे सरकार कंप्लिटली फेल जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता पावर मिनिस्टराक आमकां हो प्रश्न विचारचो पडटलो. तुमच्यान जर जमाना जाल्यार सोडा मरे डिपार्टमेंट तुमी हे. आतां जो इंजिनियर इन्चार्ज आशिल्लो तेज्या टेन्युराक जर इतले एक्सिडेंट जाता जाल्यार कित्याक जाय आमकां इंजिनियरचे? फक्त तुमी परमिशन घेवपाक टोटल नेग्लिजन्स म्हणून टोटल नेग्लिजन्स इग्नोरन्स. आनी आमी परत एकदां सांगता मनोज जांबावलीकराच्या केसीस त्या टायमारूय आमी सांगलेलें की सेफ्टी ऑडिट करा,
सेफ्टीची खबरदारी घेयात, इंजिनियरांक एलोकेट करात सेफ्टी जबाबदारी. म्हाका दिसता आयचो एक्सिडेंट पळोवन हेंच्यांनी कांयच शिकोवंक ना पयलींच्या एक्सिडेंटान, आनी परत एकदा आमचो स्थानीक भुरगो आपलो जीव त्यांनी उगडायलेलो आसा.